मस्तपटी हें आमच्या मतींत आमी धरता ताणें म्हाका अशें केलें आनी म्हाका अशें केलें हें केलें हेंच म्हाका आमच्या कन्वर्सेशनांत आमी एकामेकाला उलयतना हेंच उलोवचें हेंच आमी उलोवचें दुसरें कितें हेरांनी वायट केलें तें सांगचें दुरा रुपार या हांवें कितें बरें केलें तें गजोवचें आमी उलटा करता मोगाच्या भाव भयणीनो हें विसरा जाय हे विसराची संगती मतींत दवरची संगती न्ही कित्याक आमच्या मतींत ती कॅपॅसिटी लिमिटेड आमी जाणा ती हार्ड डिस्क भरता 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 ती फूल जाता ती डिलीट करूंक आसा तांतले संगती ते जाल्यार मात्र दुसरें बरें घालूंक ते स्पेस येता नाजाल्यार मागीर कांय मुखार वचना आमची तकली आमी पाड करता मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आमी विसरा जाय तें थंयच दवर परतान परतान स्टॉक 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 करन कितें मागीर बरें आमच्या मतींत आमी घालीत जाय तें आमी घालूंक शकना आनी तीन सांगता त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी विसरोंक सोडली हेरांनी आमकां केलें कितें वायट आसा त्याच दिसा तें डिलीट करचें बरें आनी तें डिलीट करचें म्हळ्यार कोणेय जावं दी कितेंय जावं दी कितें केल्लें वायट आसा ताचे खातीर मागचें भोव मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू म्हणटा नितळ मनाची कितली भागी ती देवाक पळयतली वा देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मनान नितळ काळजान सोम्याचें उतर आयकूंक आमी तयार जाता आसतना ह्या वेळार काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें म्हणून आमी सोम्याक सांगया आनी आमच्या काळजांत मनान बिडार करूंक ताका आमी आपोवया काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें राव तूं सोम्या सदां काळजान म्हज्या राव तूं सोम्या सदां काळजान म्हज्या काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें राव तूं सोम्या सदां मोनान म्हज्या राव तूं सोम्या सदां मोनान म्हज्या काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें भर म्हाका सोम्या देण्यान तुज्या भर म्हाका सोम्या कुरपेन तुज्या काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें सा पावलान फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वाक्य 12 तावन हांव अजुनी धांवत आसा जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला तशें हांवें ताका जिखून घेजय म्हणून हांव धांवतां भावा भयणीनो म्हजी धांव हांवें येदोळूस संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगतां फाटलें आसा तें विसरता फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटां शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट घोसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्त तें उसलें आपोवणें मेळ्ळेल्याक तयार आसलें इनाम जोडिचें म्हणून हांव साधन करून धांवतां आमी जाणटी जाल्ल्या सोमेस्तांनी हेस मनाची जावची गरज
देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक हिंदी कवी मनशा जिणे विशयांत एका गितांत अशें म्हणटा, ए जीवन है मिट्टी का पुतला, धक्का लगा तो टूट जाए, भजन करो भाये, ये जीवन 2 दिन का म्हणून. हे जिवीत मनशा ह्या संवसारांत 2च दिसाचे, थोड्याच दिसाचे, आनी तें जिवीत एका मातयेच्या मुर्ती बरी. मातयेची मुर्ती, ह्या मातयेची मोडकी, ताका खंय कितें लागलें जाल्यार ती पडटा आनी ती मागीर खंयच्याच उपकारा पडना. तशें जावन आसा मनशा तुजें जिवीत, ह्या खातीर भोव सकृतकायेन जतनायेन तें तूं सांबाळ, तें तूं जिये म्हणून तो उलो दिता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचें संवसारी जिवीत थोड्याच दिसाचें म्हूण आमी जाणाव, आनी ह्या वरवीं जितले दीस आमकां ह्या संवसारांत जियोंक देवान निर्मिल्यात, फोव केल्यात, ते आमी संतोशान जिये जाय, समाधानान आमी जिये जाय, शांतीन आमचें जिवीत फुडें सरा जाय म्हणल्यार आमची हर एकल्याची आशा जावन आसा. जाल्यार ही सभारपुटी मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिणेंत आमकां जे आमी आशेताव तो संतोष, समाधान, दादोसकाय, शांती ती आमकां भरपूर रितीन मेळना. चड चड हो अनुभव आमी जायचे म्हूण आशेताव. आज ह्या सकाळींच्या ह्या शिकोवण्या वेळार मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी थोडे संगती शांतीन जियोवच्याक गरजेचे ते समजोवंक प्रयत्न करया. आमचें मन आमच्या जिणेची क्वॉलिटीचेर एक विशेष प्रभाव घालता. कशें एक कंप्युटराक ताचें एक हार्ड डिस्क आसा, हार्ड डिस्क भोव गरजेचें, CPU म्हणटा आमी तातूंत हार्ड डिस्क आसा, हे भोव गरजेचें. ताचे तावन उरले सक्कड भाग कितें आसात त्या कंप्युटराचे सारके रितीन चलोवंक जाता. तशें पळोवन आमचें मन, मनशाचें मन, ताका विशेष सकत आसा, विशेष पावर आसा. आनी त्या मनांत आमी कशें आसाव, कशें आमी दवरताव, ताका संबंद जावन आमची जिणेची क्वॉलिटी, जिणेचे ते रूस या ना रूस कितेंय तें जावं तें आमी अनुभव करता. एक संगत मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या मनाक संबंद जाल्ली जावन आसा आमची उडासाची सकत. देवान आमकां उडासाची एक सकत दिल्या, द पॉवर ऑफ मेमरी म्हणटा आमी. सभा संगती आमी जिणेंत उडास दवरून शकताव, आनी सभा संगती आमच्या जिवितांत आमकां उडास उरना. एक संगत आमी सणा जायचे मोगाचे न्हू, कितें आमच्या जिवितांत आमी उडास धरी जाय आनी कितें आमच्या जिवितांत आमी विसरा जाय. हे संगती जर आमी सारके समजना तर कितें आमी विसरा जाय ते उडास दवरता आनी कितें आमी उडास धरी जाय ते विसरोवन सरता. ते धाडा सगळें घुस्पोट गोंदळ जाता. आज आमी समजूंक वयचे इतलेंच, जर आमचें जिवीत आमी समाधानान शांतीन मुंदासून व्हराय जाय तर कितें म्हज्या जिवितांत हांवें विसरोवन सोडी जाय आनी कितें म्हज्या जिवितांत हांवें सदांच उडासान दवरी जाय. पयले मोगाच्या भावा भयणीनो, 3 संगती तुमच्या दोळा मुखार दवरूंक आशेता, कितें आमी विसरा जाय. पयले मोगाचे न्हू, आमी विसरा जाय आमच्या जिवितांत. वी शूड फॉरगेट आमची बोगसाल्ली ती पातकां, द फॉरगिवन सिन्स, ते आमी विसरोवन सोडा जाय. कित्याक मोगाचे न्हू, केदाळा आमचे पातक आमी वळखून घेवन खरेपणी देवा लागीं बोगसाने मागला. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवान
ते विसरून सोडलां. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 10:17 वळें वाचलें जाल्यार देवाचें उतर सांगता, हांव तांच्या पातकांचो आनी खोट्या करण्याचो केदींच उडास काडचो ना. इजाया प्रवादीन हे उतर सांगिल्लें 43 वरांत 25 वळ्यांत वाचता, म्हजेच खातीर सगळे तुजी अपराध बक्षिता, तो देव हांवूच म्हणटा सरस्पो देव, आनी तांच्या पातकांचो उडास करचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां आमचे पातकांचे बक्षाने दिता आसतना संपूर्ण बक्षाने दिता, अर्दे कुरे बक्षाने तो दिना. आनी ह्या वरवीं आमी खरेपणी दूख धरन उसारलेली ती पातकां आमच्या कुमसरांत आमी उसारली ती सांगिल्ली ती पातकां ती देवान आमकां संपूर्ण तरान बक्षिलां म्हणून आमी स्विकार करूंक आसा आनी ती विसरून सोडूंक आसा. थोडे बुटी थोड्यांक सांगचें आसा, फादर हांवें हें पातक पयलें सांगलां कुमसरांत, पूण बक्षालांक ना म्हूण म्हाका कळीत ना. म्हाका आमचें तें असलो दुबाव आसूंक नजो, देवाचेर आमी असलो दुबाव करूं नजो. जर तो सांगता हांव तुका संपूर्ण तरान बक्षिता, तो तें करता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या वरवीं आमी परत्यान परत्यान पाटी वचून उस्तू वचों नजो. कुसुल्लें मोगाचें न्हू तें पुरिल्लें सकयल परत्यान उस्तूला घाण येता, हें उस्तूंक आमी वचों नजो. आनी ह्या वरवीं हें आमी विसरोन सोडूंक जाय. आमची बक्षाल्लीं पातकां ती संपूर्ण तरान बक्षलात म्हणून आमी स्विकार करचें मोगाचें न्हू, भोव गरजेचें. दुसरें, आमच्या जिवितांत आमी कितें विसरात जाय. आमच्या जिवितांत जें बरेंपण आमी हेरांक केल्लें आसा तें आमी विसरात जाय. आमच्या जिवितांत आमकां सबार अवकाश मेळटात बरें करूंक, गरजेवंतां पावोवंक जावं पुरो, कश्टांत दुखांत आशिल्ल्यांक आदार दिवंक विविध संदर्भ आमकां मेळटा. आमच्याच कुटुंबांनी जावं पुरो, आमच्या शेजाराक आमी खंयसर आसा थंयसर मोगाचेर विविध अवकाश मेळ्ळे हे आमी विसरात जाय. थोड्यांनी सांग येन्सू हांवें ताका अशें केलें, हांवें ताका हें केलें, हांवें ताका तें केलें, येन्सू केल्लेंत परत्यान परत्यान सांगून भोंवचें मोगाचें न्हू. न्ही, आमची निमाणी जर्ती जाता आसतना थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 25 वरांत कितें जातलें म्हणून जेजून आमकां सांगलां त्या बोवापुरबायच्या एका दृश्टांता मुखांतर. मनशा पूत परतान येता आसतना ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक तो 2 वांटेकन बसयतलो आनी उजव्या कुशीक आशिल्ल्या तो सांगतलो, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. आनी ती लांब लिस्ट आसा, आतां तुमकां म्हूण तयार केल्या त्या राजाक तुमी वसा म्हूण सांगता आसतना तीं सारतात, केन्ना हांवें तुका सोम्या तुका भुकेल्लो, तुका ताणेल्लो, तुका विणगो पळयल्लो, केदाळा. पण म्हाका न्हू सर्गा राजाक ते भितर सरले, कित्याक तांणी केल्लें बरेंपण ती विसराली. हें एक वर्ते देणें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विसरत जाय. तें आमी दुसऱ्या लागीं सांगून भोंवच्या खातीर न्ही कितें केलें आसा तें देवाक कळीत आसा. हांवें तें कितें केलें तें जेजूच्या त्या मोगान केलें, जेजू खातीर हांवें केल्लें. डू दीस इन रिमेंब्रन्स ऑफ मी म्हूण जेजू म्हणटा आमकां. हर एक पूट येवकरिस्ता बी भेटयता आसतना आमी जेजूची ती उतरां आयकता, म्हज्या उडासां तुमी करात. सम्यान म्हाका इतल्या वर्त्या आशिर्वादांनी देण्यान भरला, इतलें बरेंपण ताणें म्हाका केलां, तें बरेंपण त्या सम्याच्या मोगान प्रत्युपकार जावन हांव म्हज्या भावा ते भयणी ते वांटून घेता. हें सायज मोगाचें न्हू आमचें चिंतप. शिवाय हांवें केल्लें तें बरेंपण आनी 4 जाणां मुखार गाजोवंक खातीर आमी करचें न्ही, तें विसरून सोडत जाय. तिसरें मोगाच्या भाव आमच्या जिवितांत आमी विसरात जाय, हेरांनी आमकां केल्लें तें वायट भोव कश्टाचें. मस्तपुटी हें आमच्या मतींत आमी दवरता, ताणें म्हाका अशें केलें, आनी म्हाका अशें केलें, हें केलें, हेंच मोगाचें न्हू. आमच्या कन्वर्सेशनांत आमी एकामेकाला उलयतना हेंच उलोवचें, एकच आमी उलोवचें, कितें हेरांनी वायट केलें तें सांगचें दुरा रुपार, या हांवें कितें बरें केलें तें गाजोवचें. आमी उलटा करता मोगाच्या भाव भयणीनो. हें विसरात जाय. हे विसराची संगती मतींत दवरची संगती न्ही, कित्याक आमच्या मतींत ती कॅपॅसिटी लिमिटेड. आमी जाणा ती हार्ड डिस्क भरता ती फूल जाता, ती डिलीट करूंक आसा तांतले संगती.
ते जाल्यार मात्र दुसरें बरें घालूंक ते स्पेस येता नाजाल्यार मागीर कांय मुखार वचना आमची तकली आमी पाड करता मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आमी विसरा जाय तें थंयच दवरून परतान परतान स्टॉक 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 करन कितें मागीर बरें आमच्या मतींत आमी घालीत जाय तें आमी घालूंक शकना आनी हे तीन संगती त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी विसरोंक सोडूं हेरांनी आमकां केलें कितेंय वायट आसा त्याच दिसा तें डिलीट करचें बरें आनी तें डिलीट करचें म्हळ्यार कोणेय जावं दी कितेंय जावं दी कितें केल्लें वायट आसा ताचे खातीर मागचें सोम्या ताका बेसावूं दी सोम्या खंयच्याय वायट शक्तीक तो वळख जावन आसा जाल्यार ताका सोम्या संपूर्ण सुटका दी ताका बरो कर ताका बळवंत कर हेरां खातीर मोगाचें आमकां दुखयल्या खातीर आमी मागता आसतना मोगाचें न्हू आमी तांणी केल्लें तें कितेंय वायट आसूं दी तें आमी विसरोंक शकता आमी तें विसरोंक शकता आनी आमचें मन आमी नितळ दवरूंक शकता तर मोगाचें न्हू जर हे तीन शक्ती आमच्या जिवितांत आमी विसरात जाय तर कितें आमी उडास धरी जाय कितें गरजे संगती आमच्या उडासांत आसूंक जाय आमी विसरोंक नजो पयल्यान पयलें आमी विसरोंक नजो केदेंस देवाचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत देवाचें तें बरेंपण किर्तनकार सांगता किर्तन 103 पयल्या दुसऱ्या वळेंत आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर आनी ताणें केल्ले ते उपकार केदेंच विसर नाका सकाळीं उठला तान मोगाचें न्हू आमी रातीक न्हिदोंक येता पर्यंत या न्हिदले उपरांत मोगाचें न्हू देव ताच्या कितल्या वर्त्या मोगान आशिर्वादान आमकां निरंतरी भरता कितली वर्ती वर्ती अजापा विस्मितां आमच्या जिवितांत देवान केल्लें आसा मोगाचें न्हू केदाळा आमी ताचें तें बरेंपण आमी उडासांत दवरता मोगाचें न्हू आमचें काळीज आमचें मन एका तेका तें संतोशान उल्हासता मोरये मायेन गायलें तें किर्तन देवाची ती विस्मिता देवाची ती वर्ती अजाप आपल्या जिवितांत नियाळ्ळें ती म्हणाली म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका तें संतोशान उरता मोगाचें न्हू एक विशेश संतोश आमच्या काळजांत उमाळून येता कश्टांत दुखान जाल्यारय तो संतोश मायाक जायना तो थंयच उरता जिवाळ उरता कित्याक देवाचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी सदांच नियाळता कितेंच तें आमी विसरोंक नजो देव ताच्या वर्त्या आशिर्वादान आमकां भरता कित्याक जर आमी आज जिवंत आसा आज ज्या परिस्थितींत आमी आसा त्या परिस्थितींत आसूं मोगाचें देवाची ती वर्ती दया वर्ती काकूळ जावन आसा ह्या संवसारांत येता आसतना आमी कितेंच हाडून येना आनी वेता आसतना आमी कितेंच व्हरून वचना हर एक मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आमचें तें आसा कितें आमी जावन आसा कितें आमचें आमी म्हणटा हर एक देवाचें बेसांव देवाचें आशिर्वाद मोगाचें न्हू आनी तें आमी केदेंच विसरोंक नजो आमच्या मनांत आमच्या काळजांत तें सदांच आसूंक जाय आनी तें आमी उडास करून निरंतरी देवाची स्तुती करूंक जाय किर्तनकार म्हणटा किर्तन 84 वर्स 4 निरंतरी तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती पर्जा भागी जावन आसा देवाच्या हजारपणांत रावून देवाच्या मंदिरांत रावून ताची स्तुती करची पर्जा म्हळ्यार मोगाच्या भावान देवाचें उडास करचें देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत नियाळचें ती पर्जा भागी एक वर्तें भाग एक वर्तो आनंद वर्तो संतोश त्या मुखांत देव आमकां फाव करता दुसरें मोगाचें आमी आमच्या जिवितांत केदेंच उडास केदेंच विसरोंक नजो जाल्लें सदांच उडास जे आसले संगत जावन आसा हेरांनी आमकां केल्लें तें बरेंपण सबार लोकांत मोगाचें न्हू आमकां बरेंपण मेळटा आमी सुलाभान विसरता वायट केल्लें उडास करूंक आमकां सुलाभ जाता बरें केल्लें विसरूंक आमकां आमी सबारपटी चिंता बरें केल्लें आमी केदेंच विसरोंक नजो आमच्या ल्हानपणांत न्हू आमकां कितल्या वर्त्या मापान कितल्या जाणांचो आधार मेळिल्ल्या वरवीं आमच्याच कुटुंबांत रावता आवय बापायत भाव भयणीत आमच्या शिक्षकांत आमच्या याजकांत धार्मिकांत समाजांतल्या फुडारांत सबार लोकांत आमच्या इश्टा मात्रेत सैरदेरांत म्हजे कितली वर्ते सहकार कितले वर्ते प्रोत्साह कितले वर्ते सक्कड आधार आमकां मेळ्ळ्या वरवीं मोगाचें न्हू आज आमी ह्या एका हंताक पावता आनी तें विसरोंक नजो सबाराचो मोठो हात आमच्या जिवितांत आसा त्या देखून तांचो उडास करचो
दिसाक एक पोटी म्हणी म्हज्या जिवितांत कितले जाणांक हांव मेळ्ळां, कितले जाणांच्या सहवासांत हांव आसलो, खंयच्या खंयच्या संदर्भार तांचो एक आदार हांवें जोडिल्लो आसा, तांचो उडास करून तांचे खातीर देवाक अर्गां दिवचें, तांचे खातीर मागचें मोगाचें न्हू भोव गरजेचें. दुसरें मोगाच्या भावा भयणीनो, तिसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी केदेंच विसरूंक न्हू जो उडास आमी दवरूंक जाय की देव सांगाता म्हज्या सदांच आसा. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. तो केदेंच म्हाका सांडिना, तो केदेंच म्हाका सोडिना. तो इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता. म्हज्या सांगाता तो आसून म्हाका सदांच तो सोलोन व्हरता. हे मोगाच्या भाव भयणीनो एक वर्तें सत पवित्र पुस्तकांत आमकां परत परत आयकूंक मेळचें तें. आनी त्या देवाच्या संगतपणांत हांवें जिवंक आसा. तो म्हज्या सांगाता आसतना हांवें ताच्या सांगाता आसूंक आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या त्या हजारपणां संगतपणांत हांव सदांच आसा म्हणलें मोगाचेनो आमी सत वळखून घेजय आनी केदेंच आमी विसरूंक नजो. सबाज जाणांनी कश्ट येतना दूख येता सांगचें आसा देवान म्हाका सांडला, देवान म्हाका सोडला, देवान म्हाका तिरस्कार केला. सैतान मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मोतीक घालता, खोटी चिंता आमच्या मोतीक घालता. एक तो सांगता ना देव तुका बक्षिना, देव तुका शिक्षा दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव शिक्षा दिना. देव सदांच बक्षिता. शिक्षा मोगाच्या भावा भयणीनो या शिराप कित्याक म्हणटा आमी केल्ला वायट ताचो परिणाम जावन आसा. देवान ते दिवचें न्हय मोगाचेनो. देव आमकां ताच्या बेसावांनी भरता, ताच्या बक्षांनी मुखांतर, ताणें आमकां ताच्या कृपे मुखांतर, ताच्या बरेपणा मुखार सदांच तो आमकां भरता. तो आमच्या सांगात आसा. त्या देवा संगी आमी दिसपडते फुडें सरोंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी हें सांग पावलो आयच्या त्या वाचपांत आमी आयकलें. तो म्हणटा हांव उडास दवरतां, देवाचें तें बरेंपण म्हज्या जिवितांत सदांच हांव उडास दवरतां आनी म्हजी धांव हांव फुडें धांवतां. आमकां ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां जिवंक आसात म्हणून मोगाचें आमी नेनाव, पूण कितलींच वर्सां जावं पूण ती देवाच्या त्या मोगांत आमी जिवंक जाय. ए गूड लायफ इज लॉंग इनफ, ए लॉंग लायफ मे नॉट बी गूड इनफ म्हणटा एक इंग्लिशांत एक बरयनार. बरी जिणी जियेल्ली ती कितली लांब ती गरजेची न्हय. ती देवाक मानवूंची तर ती जियेलाय जाल्यार तें भोव गरजेचें. पूण तूं लांब जिणी जियेलाय पूण ती देवाक ती मानवना ती कांय फायद्याची न्हय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां ह्या संवसारांत देवान जिवोवचें भाग दिलां आसता. देवाक मानवच्या रितीन जिवंक आयच्या दिसा प्रत्येक जावन तसो आदार आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमची सगळी जिवीत आमच्या सोम्या मुखार दवरया. कितें वर्तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी ताचे अनुभव केला. जावं पुरो सबारपुटी आमी विसरला, पूण आज परत आमी आमच्या मनांत हाडटा ताची हर एक आशिर्वादां, ताणें आमकां दिल्ली ती देणी, आमकां ताणें दिल्ली ताची कृपा, ताची बेसावां सबार लोकां मुखांतर, सबार सन्निवेशांत, हर एका जिणेच्या परिस्थितींत ती हर एक आमच्या मनांत हाडून सोम्याक आमी अर्गां दिता. सबार लोकां खातीर आमच्या जिवितांत ताणें आमकां फोव केल्या ताका आमी अर्गां दिता. आनी सांगाता सोम्या लागीं आमी मागया, सोम्या हें म्हजें जिवीत तुवें दिल्लें, एक देणें जावन हांव तुका भेटयतां. देणें जावन तुवें म्हाका दिलाय सोम्या, म्हजे ल्हानखानीक जावन हांव तुका अर्पितां. हर एक म्हज्या जिणेच्या संदर्भार सोम्या हांवें तुज्या संगतपणांत रावूं म्हाका तूं कृपा दी. जें बरेंपण म्हज्या जिवितांत तूं आशेताय तें संपूर्ण पावूं सोम्या तुजो आधार म्हाका दी. चड चड तुज्या मोगांत ती रावून सोम्या तोच तुजो मोग म्हज्या भावा भयणींतय वांटून घेवंक, तुका निरंतरी महिमा दिवंक, तुजी स्तुती करूंक सोम्या तूं आमकां फोव कर. तुज्या दराळ आशिर्वादांनी विस्नार देनांनी सोम्या जेजू ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं भर आनी तांचें जिवीत तूं सुफळ कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या आमेन.